स्तुती भेटून ताका अर्कांतिता ताची कृत्या मोठी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्कांतिता सर्वेस portuti amsu Rysna serga somsraso Yeka sutran taच्या संसाराची झालो आपल्या सारख्या ताने मनुष्या कृपी केलो देखून निसाय की बाप तुसवासो संतोषाची मेटा काढून घालते कोणी तुपासो सोम्या समोरेता ताची कृत्या मोठी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्कांतिता ताची कृत्या मोठी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्कांतिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता जेजू बेळकाच्या उतराचेर फातीण दवरून परत ह्या सकाळी फुडें ह्या नव्या दिसा हांगासर आमी सांगता जमल्या त्याच जेजू बेळकाक अर्गां दिवंक ताणें आमचेर उतल्यासर कृपे देण्या खातीर सांगता आमची सर इरादे आमची गरजो ताच्या पांया तळी आज आमी दवरया आनी आयची देवस्तुती आमकां जण एकल्याक जागयता की आमचो देव तो अजापाचो देव ताका असाध्य वा ताका ना म्हणलें कितेंच ना ताचे तर कितेंच करूंक जायना म्हणलें ना आनी अशें हाच्या वांजेलांत आमी तशेंच पयल्या वचपाक पळयता तर थंयसर तो तांकां आकांतूंक करता आपल्या मैमे मुखांत मगर भाव भयणीनो त्याच अजापांच्या जेजू मुखार आमी उबी आसाव आमचे खाळ जमानाचे सर अत्रेक प्रत्येक जण आमच्यो गरजो जावं प्रत्येक जण पिडा शिडा ताका आज आमी समर्पया आनी खंडीत जावन पेकवणी वा भलायकी अजापा आमच्या जिवितांत आमी देखतले हांव ह्या दिशेन कृपा मागया सांगात आस उत्तराखंड आनी आदरले सर पातकांची दूख धरून देवातावन एकामेकातावन बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें साडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हागे हो सदांच सावंक वा मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो Sumia kakukra Sumia kakukra Krista kakukra Krista kakukra Sumia kakukra Sumia प्रार्थया जे कोणे मिसा भेटयल्यान तांच्या शरीर खातीर विशेष रितीन मिसा वेळार आमी मागतले हांव सांगात जे कोण आपलो जल्मा दीस वा लग्नाचो वार्षिक उत्सव संभ्रमतात ते आमच्या भाव भयणी पासून ती मिसा वेळार मागया सर पदवेदार देवा तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक
एके अवंकारीक तुवें वेंचून काडली आनी हे परी तुजे महिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्या देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या अस्कत मनशा सैमान जल्मलो म्हणून अखंड आनी तीर्भावार्थान सत्मानून तुका सगळ्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खतखतीत भक्तीन संभ्रमूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. न्यायकर्त पुस्तकांतलें वाचप. त्या काळार जोरांत धानाच्या कुळयेचो मानवा नांवाचो एक मनीस जियेतलो. ताची बायल वांसडी जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं. सरेस्परसो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं खरेच वांसडी आनी तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं दकासोरो जावं एरसोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका, कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वाकर लावंक नजो, कित्याक तो चेरको आपल्या जल्मातावनूच देवाचो नजीर जावंक जाय. तो इस्रायलितांक आनी फिलिस्तियांच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो. बायलेन वचून दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो, ताका देवदूताचें रूप आसलें, खरेंच भयंकर. तो खंय जावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देखून जावं दकासोरो जावं हेर सोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका, कित्याक तो चेरको जल्मातावनूच मरा पर्यंत देवाचो नजीर जावंक जाय. त्या स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका समसाम म्हूण नांव दिलें. चेरको वाडलो आनी सरेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. जोरा आनी एस्तावाला मदें आसलेल्या महान दानांत सरेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. देवाचें उतार हें. देवाचें तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. सातू सर्वेस्परा मुझे कडाप मुझे भद्रतेचो आसरो. जातू मुझे जीव वाटोवचे कोटे, कित्याक तूं एकलोस मुझे कडाप आनी मुझे कोटे नायवे. देवा मुझ्या नसत्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. तूं दुनिया मुजो एकलोस परवोसो, मुझे तरणे प्रायेताव तुजेरच मोजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावला,
आमची कुशीतावन तुमच मुजो चलयना. तुझी महिमा आविर्भावच्या, तुझी वाकर स्तुती मुझ्या तोंडात आसून देवा. तुझी महिमा आविर्भावच्या, तुझी वाकर स्तुती मुझ्या तोंडात आसून देवा. Hallelujah, 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 hallelujah. इसीच्या मुळा जनांगाक एकूर्त म्हूण तुका नेमला. येवंक तुर्त कर आनी आमची सोडवण करूंक गळाय करिनाका. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जकारी नांवाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं. सर्वेस्पराचे सर उपादेश नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटालीं, पूण तांकां भुरगीं नासलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उत्तर प्रायेक पावल्लीं. एक दीस जकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकाचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सर धूम पेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विसरून काडलेलो. तो धूम पेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणें करीत आसलो. तेदवा सर्वेस्पराचो एक दूत धुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिश्टीक पडलो. ताका पळोवन जकारी गबारलो आनी व्हडा कांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जकारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुवांव म्हणून नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्पर तो वर्तो जातलो. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंच तो सेवचो ना आनी ताचे आवयचे कुशीत आसतनाच तो पवित्रात्म्यान बरोवन आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या सबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवातेय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी समर्थी आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वयतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितीवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. जकारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हणून हांवें फातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतर प्रायेची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाच्या सदऱ्या उजेर सेवा करता तो गब्रियल. तुजे लागीं उलोवन ही खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही उतरां तुवें सतमानली नात देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो उरतलोय, उलोवंकूच शकचो नाय. हेवशिल्यान लोक जाकारेची वाट पळोवन आसलो आनी देवळांत तो तितलो वेळ रावोंक कारण कितें जावेत म्हणून चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्यार जाकारी भायर आयलो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तोवळ देवळांत ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हणून तें समजलें. तोवळ तावन तो मोनो उरलो आसता
तांच्या लागीं हात भाशेनच उलयतालो. आपल्या मण्यारपणाचे दीस भरती जातस तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या वेळा उपरांत ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भेस जाली. सोरेस्पारानूच हे म्हजे थंय केलां. मनशा मदले म्हजे नालिसपण काडूंक आतां पुणी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एकसूरपणान ती जियेली. देवाचे उतार है वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, 2020 डिसेंबरांत मुंबयच्या मिरा रोड पिरगेजेतावन म्हाका कुवेटाक वर्ग जाल्लो आनी कुवेट थंयसर आवर लेडी ऑफ अरेबिया थोड्यांक तुमकां वळख आसतली. त्या पिरगेजेंत हांव 3 वर्सां आसलो. थंयसर म्हाका वर्ग जाल्लो आनी त्या पिरगेजेंत म्हयन्याच्या खरी एका पयल्या शुक्रारा सगळो दीस सक्रामेंताचे आराधन आनी बेसांव सांगात आसो मागणे कुमसार ध्यान वरेसांव चलतलो. जायतो लोक थंयसर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा येतालो आनी जायती पेकोणी अजापां थंयसर घडतालीं. आनी त्या एका दिसा 1000 जोडे म्हाका मेळोवंक आयलें. सकाळींच्या वेळा मिसा उपरांत आराधनाक ती आयिल्लीं आनी पयले फावटी म्हाका तांची वळख जावची कित्याक हांव नवस गेल्लो थंय. आनी उलयता उलयता एका दिशेन म्हाका बेजार तांच्या तोंडार दिसली आनी ती म्हणाली, फादर आज विशेष रितीन आमच्या खातीर तुमी मागात. हांवें सांगलें कसलो इरादो? आनी ती म्हणाली खाजर जावन 18 वर्सां जालीं फादर. हे दोन म्हणसर आमकां भुरगीं नात पूण देव आमकां भुरगीं दितलो म्हणली पातयेणी आमकां आसा. त्या देखून परत आज आमी हांगासर मागोवंक आयल्या. हांव खाजर जावन 18 वर्सां जालीं भुरग्याच्या देण्या खातीर मागा. हांवें तांकां आशिर्वादीत केलो आनी सांगलें हांव मागतलो तुमी मागा तुमच्या त्या इराद्या खातीर आनी लोकां लागीं हांव मागोवंक सांगतलो विशेश रितीन तुमच्या ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर देवान तुमकां फावो करच्या खातीर. आनी अशें संतोशान ती गेली. सगळो दीस आराधना करशिल्लो. तो दीस काबार जालो पूण 3 म्हयने उपरांत 2 गितीन म्हाका समा उडासना परत ती आयली आनी हे फावटी येताना हसत्या तोंडान आयली. आनी आतां ती कितें घेवन आयिल्लीं. हांवें चिंतलें भोवशा जल्म दिसता हॅपी बर्थडे म्हळें. ना ना हॅपी बर्थडे न्ही, आज आमकां संतोशाचो दीस. आनी घोव म्हणालो फादर त्या दीस तुमचे लागीं आमी मागोवंक सांगलें भुरग्याच्या देण्या खातीर. आनी त्या काजर जोड्याचें नांव घोवाचें नांव आल्बर्ट आनी बायलेचें नांव आयडा म्हणून. आनी आल्बर्ट म्हणालो त्या दीस तुमचे लागीं मागोवंक सांगलें त्या इरादो देवान आमचें मागणें आयकलां. आमकां देवान भुरग्याचे देणे फावो केला. म्हजी बायल गर्भेस जाल्या आनी येदोळूस 2 म्हयने तिका. हांवें सांगलें देवाक जावं अर्गां. आमचो देव अजेपाचो देव आहे. त्या दिसा तुमकां सांगलें त्या देखून वसा ती गजे परत आज आराधनाचो दीस देवाक अर्गां दिया. मगर भाव भयणीनो आनी देवान तांकां फावो केलें तें वर्तें बाग भुरग्याचें देणें. 9 म्हयन्यांनी ती आवय आयडा एका भलायकेवंत चेडवा भुरग्याक जल्म दिता आनी त्या भुरग्याक तांणी ॲडलिन म्हणून नांव दवरलें. आनी आज तें भुरगें हांगासर फादर मुल्लार सांत BSc नर्सींग शिकोवन आसा. त्या भुरग्याक हांव कितें आळय अजापाचें भुरगें म्हणून आसा म्हाका तोळ मेळोंक ते येता हांगासर. ताचें वॉल हांवेंस केल्लें कुमगारी ताका हांवेंस दिल्लो. तितलेंच न्ही 5 वर्सां उपरांत त्या काजर जोड्याक आनी एक चरक्या भुरग्याचें देणें देवान फावो केलें आनी त्या भुरग्याक जॉयल म्हणून ताणें नांव दवरलां. तो PUCचें शिकोवप हांगासर उडपीन शिकोवन आसा. मगर भाव भयणीनो आमचो देव अजापाचो देव. प्रस्तावनांत सांगले भशेन ताका जायना म्हणलें कितेंच ना. आनी खंडीत जावन आसतलीं जायतीं निदर्शनां तुमी तुमच्या जिवितांत घडल्यांत आसतलीं भोगल्यांत आसतलीं पळोवन जाणा आसत. जायते फावटी जायती केजी जावं पुरो कॅन्सर वा एड्स पिडा काळजाची पिडा किडनीची पिडा थोडे फावटी दोतोरांक मेडिकल आमकां हें करूंक जायना.
तुम्ही घरा वरा पीड आसताक आमच्या तारून कितेंच करूंक जायना म्हणून सोडुल्ल्यो केजी आसात. पूण तसल्यो केजी जायत्यो घरा वचून कंप्लिटली बरी जाल्ली मनशां कितलीं आसात. मागण्याचो प्रभाव वा देवाचे अजाप म्हणीत. तर बगाळ भाव भयणीनो, आज आमी समजूंक जाय देवाक जायना म्हणलें कितेंच ना. आनी ह्याच दिशेन आयच्या वांजेलान तशेंच पयल्या वाचपांत 2 गणितां असलीच गणितां आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर पयल्या वाचपांत सामसावाच्या जल्मा विशयात आमी आयकलें. मनोवा आनी ताची बायल उतरप्रायाक ती पावल्लीं, पूण नितीवत मनशां सदांच कळमीत नासतना मागतालीं आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागतालीं. तांकांय भुरगीं नातलीं. आनी आयच्या पयल्या वचपांत थंयसर आमी आयकल्ले भशेन देवदूत थंयसर मनोवाच्या बायलेक दिश्टीक पडोवन म्हणटा, तूं खरीच वाजडी आनी तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आनी त्या देखून त्या दिशेन तो जायती जागृतकाय त्या भुरग्या विशयेन तो देवदूत तिका सांगता. आनी अशें ती एका चरका भुरग्याक जल्म दिता आनी ताका सामसांव वा सामसन म्हणून आमी आपयता. आनी ताणें कितें पुरो इस्रायल परजेक इस्रायल कुळयेक केलें म्हणलें आमी पळयत पुस्तकांत जाणाव. परत ती चिंतिनातले भशेन गडिनातले भशेन थंयसर घडोवन गेला त्या सलमांच्या सामसावाच्या जिवितांत वा ताच्या आवय बापायच्या जिवितांत सामसावाचो जल्म एक अजाप म्हणीत देवातावन. तशेंच आयच्या वांजेलांत जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्मा विशीं आमी आयकलें. जुआंव बाप्तिस्ताचो जल्म तसोच जावंक पावलो. जाकारी थंयसर देवळांत आपल्या बायले बराबर दीस रात मागण्या करीत आसलो. सगळें जिवीतच ताणें मागण्याक त्याग सॅक्रिफिसाक सेवेक समर्पिल्लें. आनी अशें भुरग्याच्या देण्या खातीर ती सदांच मागून आसली. उतर प्रायेक ती पावली तरी भुरग्याच्या देण्या खातीर एक ना एक दीस देव आमकां आमच्या मागण्या आयकतलो, आमकां भुरग्याचे देणे फावो करतलो म्हणून ती मागून आसली. आनी थंयसर परत अजाप घडटा. देवदूत गब्रियल बुडवो थंयसर जाकारीक दिश्टीक पडटा आनी सांगता, जाकारी देवान तुजें मागणें आयकलें. देवान तुजें आनी तुज्या पत्नीचें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जुआंव म्हणून नांव दिजय. मनशा सैमान हें पातयो कश्टांची. त्या देखून मनशा सैमाचो जाकारी घाबरलो आनी दुबावलो. आनी त्या देखून थंयसर देवदूत म्हणटा, तूं दुबावलोय देखून देवाच्या सक्तेर तूं मोनो जावन उरतलो. आनी जुआंव जल्मोच्या म्हणसर तो मोनो जावन उरलो. त्या उपरांत परतून ताणें उलोवंक सुरू केलें. देव सर्वेस्पराची महिमा ताणें गायली. तर मगाळ भाव भयणीनो, देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. कितेंच देव करूंक शकता. त्या देखून आयच्या दिसा आमी कितें शिकयत. पयल्यान पयलें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. अब्रामाचें जिवीत आमी जाणाव. तोय थंयसर उतर प्रायाक पावलो, पूण देवान ताका बसावणी केल्ली, तुजी संतत हांव वाडयतलो. पूण अब्राम दीस वेता अरे देवान म्हाका बसावणी केल्या, म्हजी संतत वाडयतलो म्हणून सांगलां. पूण खंय केदाळा उतर प्रायाक आमी पावल्या, हांव आनी म्हजी बायल सारा. पूण तरी पूण देव आपणाची बसावणी पाळटा आनी उतर प्रायेर अब्रामाक आनी साराक थंयसर भुरग्याचे देणे फावो करता. आनी असली जायतीं गणितां लोकांक अजापूची गणितां पळयत पुस्तकांत आमी वाचून आसा. त्या देखून पयल्यान पयलें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें आमी दर फातयोंचे. दुसरें, देवाचेर अखंड फात्यांनी बरोवसो दीस पडटा आमी दवरून चलचें. जावंक पुरो अब्राम, जावंक पुरो आयची ही गणितां हांवें तुमच्या मुखार दवरलेलीं सगळाय उतर प्राय पावली तरी मागूनच आसली. भोंवडांत तीर आसली, बरोवशान ती गट आसली आनी देव आमी मागल्लें दितलो म्हणली फात्यांनी बरोवसो तांचे तें आसलो. तिसऱ्यान, आमी कळनासतना निरंतरी मागोवंक जाय. 2 दीस मागचें, थोड्यांनी 9 दीस नव्यान करचें. हाका म्हाका मेळोवना, काल्या पद नव्यान करचें, म्हाका मागल्लें मेळोवना. आमी मागल्ल्या वेळार आमकां जाय जाल्ल्या वेळार देव दिना. पळयात ह्या गणितांनी, तिनी गणितांनी जे हांवें गणीत सांगलें कुवेटान घडलेलें, 18 वर्सां जावन ती मागोवन आसली भुरग्याच्या देण्या खातीर. मागचें तांणी सोडलें ना, बोवाड तांणी सोडलो ना. त्याच भाशेन जाकारी जावं एलिझाबेथ जावं, देवदूत सांगतात तुजें मागणें देवान आयकलें. म्हणजे उत्तर प्राय मुसर ती मागोनूच आसली, देवाचेर फात्यांनी तांणी सांडली ना.
त्याच भशेन मनोवा आनी ताची बायल ती मागून आसली भुरग्याच्या देण्या खातीर. आनी अशें बगाळ भाव भयणी न्हू आमी चिंता थोडे फाटी आमचे तावन वा आमकां हें जावचें ना. वय मनशा सैमान थोडे फाटी मनशा चिंतपान थोडे फाटी आमी चिंताव खरें. पूण आज देवाचे उतर आमकां जाग येता. खंडीत जावन देव आमकां जें कितें जाय तर आमच्या जिविताक गरजेचें तर आमकां उपकाराक पडटा तर आज ना फाल्यां दिसलोच. पूण आमकां रूख आलेले ते क्षण आंबे पडोंक जाय वय की न्ही. रुखार आंबे आसात की आंबे पिकल्यात की खंयचो काळ की तें ना. आलयल्यार जाल्यार पडचे म्हणून तशें जायना. देवाक तसोच वेळ घडी म्हणलें आसा. आनी इजाया प्रवादी 50:5 अध्याय सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. म्हणजे देवाची चिंतना आमची चिंतना न्हय, देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय. देवाक तसोच चिंतना आसात, देवाक ताचीच वाट आसा, तसोच वेळ आसा आमकां कितें दिवचें. त्या देखून देव ताच्या वेळार आमकां जाय पुरतें विसरलें मात न्हय, मागल्याचें की चड तो दिता. आनी तेंसाईच्या वाचपांनी आमी पळयलें. तर मगाळ भाव भयणीनो निराश जावची गरज ना. खंडीत जावन जायते इरादे घेवन तुमी आयल्यात. आज प्रत्येक जावन जे कोणाक भुरगीं नात भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात तांच्या खातीर आमी मागया. त्या भावार्थान मागया, खंड विश्वास दवरून आमी मागया. आनी खंडीत जावन थंयच न्हय उरली जायती पिडेस्त आसात, पिडेस्तां खातीर विशेश रितीन आमी मागया. सांगात आज जायते इरादे घेवन खंडीत जावन सकाळी म्हणल्यार तुमी आयल्यात तर भावार्थान कळमीत नासतना सदांच मागोवंक प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन जें कितें आमी भावार्थान कळमीत नासतना चिरासण्यान मागतल्या तो ते देव आमकां दितलो म्हणली जावं आमची पातयणी. Sami saukashita amchi durbolichini अर्पिता तुझे चरणी स्वीकार तू कर पावन तू कर कृपे देण्याची आमची आमची दुर्बळीची अर्पिता तुझे चरणी स्वीकार तू कर पावन तू कर कृपे देण्याची आमची म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आनी आमच्या केपोचवाक सर्वेस्पोर मानून घे. कनवळ्या बापा तुजे वेदीचेर आमी दवरल्या अंतीम देणी मैपसांत मानून घे आनी तुज्या असक्त भुरग्यांची बेठवणी तुज्या अगणित पदवेन पवित्र कर. आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशी आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळणी सवते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो फावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूता बराबर
आनी सर्गींच्या सदळ बरा संगती तुझे महिमेचे कीर्तन निरंतरी आमी गायतां. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस पोरतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नाव येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया सुमिया जेसु तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुनर्जीवन पोळामी प्रगटा तुझ्या येण्यात आम्ही बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपण बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर मौनपणी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेले उडास काडून तांचे खातीर आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करण आमी मागता. अवका मरे देवाचे माये संगती बगेवन धर्मदूत आनी सवक आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर बगेवन झुजे समेस्तांक सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता जेजू वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची पातयेनी बरोबर सर्गीच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी सांगता बावाडटाना आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक मुक्तिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां काणीन पडोवन दिवं नाका पूण वैतंतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां
तुझ्या उदार काकुळतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यारा चोरती पोदव्यांनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुझ्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांच काल तुमचेय सवय आसो. तुमच्याय सोम्या एकामेकात क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. पीस. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेतात ती आमचे जडती आनी क्यास थाडी न जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तसेच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका पावना पूण जे उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आमकां आनीकीत तयार करून दवरलेल्यान ती देणी आशेंक तूं आमकां खुरपा दी. अशें आमच्या सोडवंदराचो जल्म नितळ निर्मळ काळज आनी संभ्रमूक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब मेलवीन डिकून हांकां तुमचे नांवी देव बरी करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा: येवचो आयतार, आद्वेंताचो चवथो आनी निमाणो आयतार. डिसेंबराची 20 आनी 4 तारीख मंगळारा दिसा आमी सांजेच्या वेळार हांगासर क्रिसमस संभ्रम सुरू करता. आनी हो संभ्रम 7 वरार क्रिसमस कॅरल्स असो हें सुरवात जाता आनी 7:30 वरार फेस्ताचें दाबाचें मीस उक्त्या मैदानार आसतलें. डिसेंबराची 25 तारीख बुधवारा दीस नतलां फेस्ताचो संभ्रम सकाळीं एकच मीस आसा 7:30 वरार. डिसेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर म्हणजे येवच्या ब्रेस्तारा आमी सान स्टेफन पयलो रक्तसाक्षी हाचें फेस्त संभ्रमता. ह्या सर्व संभ्रमाचो विवर भायर फ्लेक्सर आमी घाला. बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमता. नोवेन 5 तारखेतावन 13 तारखे म्हणसर ब्रेस्तराचे भशेनच आसतलें. आनी वजनचो पुरशांव जानेवारीच्या 4 तारखेर संजेच्या 4:30 वरार कोर्डेल फिरगेजेतावन सुरवात जाता. ह्या वजेच्या पुरशांवांतावन धरून फेस्ताच्या 11च्या मिसा वेळार सलच्या येवकरिस्तेक पुरशांव म्हणसर सलच्या सर्व संभ्रमाक आमी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. हें आमचें फेस्त पुणशेताचें फेस्त आमी हाताक हात मेळून संभ्रमचें. ह्या दिशेन आजच्या खर्चा बाबतीन तुमी खंयच्याय एका वस्तूक स्पॉन्सर रावता जाल्यार तुमी खंडीत जावन तुमकां अवकाश आसा तुमी आमकां भेटचें. जावं सावंड, लायट्स, बँड, चेअरां, माटो, फुलां वा एका दिसाच्या दनपाराच्या जेवणा बाबतीन. क्रिसमसा बाबतींत आमी कॉम्पिटिशनां मांडून हाडलेलीं. क्रिसमस कार्ड फॅमिली कॉम्पिटिशन पोरच्या सोनवारा दिसा तें सरलें. जायते जाणांनी भाग घेतलो. ताचो विवर आमी क्रिसमसा दिसा परगडतले. आतां आनी एक स्पर्धो आसा, क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन. हें स्टार नेकेत्र घराच करचें आनी येवच्या आयतारा हांगासर सांजे भितर तें हाडून पावोवचें. हाका पयलें इनाम 10,000, दुसरें इनाम 8,000 आनी तिसरें इनाम 6,000 आसा. हो स्पर्धो ओपन सगळ्यांक कोणाकय कसलीच बंदड नासतना क्रिस्तांव अक्रिस्तांव त्या फिरगेजेचो ह्या फिरगेजेचो म्हणून कसलीच इतिमिती नासतना सगळ्यांक हातून भाग घेवं येता. दुसरें चार्ट ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन. तुमकां कळीत आसा येवचें वर्स जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक लगती हें कॉम्पिटिशन चलता. पयलो विभाग पयल्या क्लासीतावन 12व्या क्लासी म्हणसर आनी तांकां विशय आसा बोरवोसो पासारचीं ल्हान ल्हान कामां करचे मुखांतर आमी कशें घरांत, समाजींत, क्लासींत बोरवोसो पासार येत म्हणचो विशय. आनी एक कॅटेगरी सगळ्यांक कोणीय हातून भाग घेवं येता आनी तांचो विशय आसा क्रिस्ती कुटुंबां समाजींत बोरवोसो पासारचीं हातेरां. आमी क्रिस्तांवां जावन समाजींत कशें बोरवोसो पासार येत म्हणून हो विशय आसा. आनी चार्टां घराच तयार करूंक आनी जानेराच्या 1 तारखेक आमकां हाडून दिवं. पयलें इनाम 5,000, दुसरें इनाम 4,000 आनी तिसरें इनाम 3,000. तुमी तुमच्या भुरग्यांनी ह्या स्पर्धांत भाग घेवचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता.
जिबलेवाचे वर्स आमी जानेराच्या 1 तारखेक सुरू करता. हे एक कुरपेचें वर्स तशेंच पवित्र वर्स आनी ह्या वर्साक आमी युरोपाक यात्रेक पळोवन आसा केला. रोम, स्पेन, फ्रांस, फातिमा, लुट्स आनी बाळूक जेजूचें देवस्थान सुरू जाल्लें प्रागशेर एक ग्रूप येदोळचो तयार जाला आनी की जायतेनी तांची आशा उसारलेली आसा. आनी एक पंगड आमी मेयांत यात्रेक पळोवन सुरू करता. तुमची नांवां बेगीनच दाखल करची. बायबल डायरी येवच्या वर्साची कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत भायर कावंटरार तशेंच भितर स्टॉलान मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या पुणशेतांत जायतीं एसोसिएशन आसात आनी तांची सेवा न्हय मात्र ह्या पुणशेतांत भायरी आपुरबायेची ती सेवा दिते आसात. हातून प्रत्येक जावन आमचे इन्फेंट जीजस कॉयर ती हर एका ब्रेस्तारा हांगासर तांची सेवा दिते आसात गायन करचे मुखांतर. हर एका मिसाक सक्कडी सांदे नात पूण त्या मिसाक ते येवन हांगासर गायन करतात. तांचे गायन ह्या सेवेक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटना परच्या आयतार दिसा तांणी कोटीमरासच्या रिया फावंडेशनाक भेट दिल्ली आनी थंयसर 2 वरांचो वेळ क्रिसमस तांचे संगे आचरण तांणी केल्लें. तांच्या भुरग्यांक इनामां दिवचे सांगता सुमार 50 चेअरां तांणी दान दिल्लीं आसात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाळूक जेजू कुटाम तुमकां कळीत आसा हर एका मिसा वेळार हांगा वेवस्था ती मांडटात, काणीको जमो करतात. मात्र न्हय थंयसर भायर पार्किंगा वेळार तांचो व्हरतो आदार आसा. तांणी तांचो दशमानोत्सव आदल्या म्हयन्यांत आचरण केलो आनी ह्या संदर्भार तांणी थंयसर भेट दिवन तांकां वरवीं मात्र न्हय तांकां फॅनां, सिलींग फॅनां, मागीर टेबल फॅनां, मागीर वॉल फॅनां जाय जी आसलीं, पेडेस्टल फॅनां असलीं 15 फॅनां आनी वरवीं तांणी दान दिल्ली आसा. मात्र न्ही हांगासर क्रिसमस कॅरल्स स्पर्धो आसलो आनी तो व्हडलो एक खाणाचें स्टॉल घालून तातूंत सुमार 25,000 वट्टू करून हे पयशे तांणी थंयसर दान दिल्ले आसात. ह्या तांच्या वर्त्या उदार मनाक सेवेक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट 2 ताळयो ह्या उदार मन दाखयल्ल्या सकडा देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबे मोडया. मनशांच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो, स तरेच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. भाव भयणीनो, अजपांच्या जेजू मुखार आमी आसा. खंडीत जावं जायते इरादे थेसावाक घेवन आमी आयल्या. ही सर थेसावां इरादे बावडतान भक्तीपणी ताचे मुखार आमी दवरया. येदोळसावे मिसावळा सांगले भशेन ताका जायना म्हणलें कितेंच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल टू जीजस. ते देखून ह्या वर्त्या बावडतान पातयेणीन आमच्यो गरजो जे कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, जायतीं उतर प्रायाची आसात, पिडेस्त आसात, परगांवांत कश्टोन आसात, काम नासता वा उरल्या समस्याक लागून आनी विशेश रितीन आज जे कोण भुरग्याच्या देण्या खातीर काजर जोडी मागोवन आसात तांचे खातीर मागया. तांची आशा देवान जारी करच्याक, तांकां भुरग्याचे देणे फावो करच्याक. प्रार्थुया. हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन देखून उरलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्री अमित तू सदैव आणि सदैव फळचे कुशीचे जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळका लागीं मागणे ये जपाच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिव काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन बळका जेजूर आमचेर वतल्या सर उपकारा खातीर मौनपणी थोडे वेळ अर्घ दिवया जायते जे आमी मागल्लें आमकां मेळ्ळां जावंक पुरो बरी भलायकी बरें काम आनी उरलें त्या सवांची आमी ताचे मुखार दवरली जायतें बरेंपण आमकां जालां ह्या सर बऱ्यापणा खातीर ताचो उपकार आमी बावडया ये बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्घ भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्याय म्हाजी मारिपात तुजी बस सगळ्यान विस्तारूं दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद सोबीन जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूंक तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूंक तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेन जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना पिडेस्तांचेर विशेष रितीन आशिर्वाद जे कोणा मुखार येवंक जाय तर मुखार येवयेत नातर रावले कडेन तांच आमी पिडेस्तां खातीर मागचें जेजू बळकाच्या नांवी ह्या पूर्ण शेतांत आमी एकठांय जाल्या आमचे मदीं सोमी खरोच हजर आसा म्हणलें सत आमी वळखोवया कशें पिडेस्त जेजू सरशी गूण जावचे खातीर पातयेणीन वेताले त्याच पातयेणीन आनी त्याच बरवशान आमच्या भावा भयणीक पिडेस्त भावा भयणीक जेजूच्या पांयां ताळी आमी दवरया तांचे पासत आमी मागया देखून आमच्या पिडेस्त भावा भयणीक जेजू क्रिस्तान आपले सक्तेन ताची भलायकी फाटी दिवंक ताचे लागीं विशेश रितीन विनंती करया समात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो थंय ताची सासू माय तापान न्हिदोन आसले ते ताणें देखलें ताणें तिचो हात धरतस तिचो ताप सुटलो आनी ती उठोवन ताका सरबराय करूंक लागली सांज जाताच जायत्यांक देवसार लागलेल्या जाणांक लोकांक ताचे सरशी हाडली आपल्या एकच उतरान ताणें देवसरांक सयत धांवडयलें आनी पिडेस्तांक गूण केलें अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतलो आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली मौनपणी सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया कितलींशीं जाणां आस्पत्रेंत वळवळोन आसात कालच हांव हॉस्पिटलाक भेट दिवंक गेल्लो कितलीं जाणां कॅन्सर पिडेन वळवळटात काळजाची किडनीची आनी उरल्या पिडे निमती जायतीं जाणटीं आमच्या घरांनी आसात एकसुरी आसात ह्या सर पिडेस्तांक आनी आमची पिडा शिडा त्या जेजूक आमी समर्पया आनी मागया आशिर्वाद प्रार्थया मोगाळा बापा तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचे सोडवणेपाचो संवसारी धाडलोय आनी ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें आज ह्या पिडेस्त भाव भयणी पासत आमी तुज्या लागीं विनंती करता तुजे कनवळ्याची दीस तांचेर घाल तांची पिडा सोसूंक तांकां तूं आदार दी आनी तांचे पिडेंत तुजेर बरवसो आसो तुजी कृपा तांकां तूं दी
तांचे बियेच्या वेळार तांचे संगीत राव आनी तांचे दैर तुळजा निराशेच्या वेळार बरवसो तुळजा ह्या भाव भयणीच्या कुटुंबाच्यांक तुज्या बेसावान बर पिडेस्तांची सेवा साकरी करतना तांकां सुस्णीकाय दी बरवसो लाभय हे सर्व मागता हांव त्याच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Jisu berkatu, Jisu mu'azbukti dikau Tuve kele serburi pun amini yartau Kestukan besarai kalsan tibusan sangkau Daya kermu ami puratau Mensyapuran wadung tuje berapa Sati poli munatya turang kapa Bawat perwusyan muka mai pasan Jiu kam tur beske Mensyapuran wadung tuje berapa Sati poli munatya turang kapa Bawat perwusyan muka mai pasan Jiu kam tur beske Mukal putra sobe Aukar mulia shirwati angkau